तुमका तर मोबाईल मेळ्ळो पडलेलो 1.5 लाखाचो जाल्यार तुम्ही कितली खुश जातली. एक मोबाईल तुम्ही पडलेलो घरान हाडटा, वाटेर गावलेलो मोबायल ते घरा कडेन हाडल्या उपरांत तुमच्या घरान भुताडकी जावंक लागली जाल्यार तुम्ही कितें करतले. आनी तुमकां अशें कळोन येयलें की तो मोबायल हाडलेल्या घरान तुमच्या प्रॉब्लमा क्रिएट जाल्या. अशें कळोन येयलें जाल्यार की तुमचो तो मोबायल हॉरर आसा म्हणून. तुमच्या मोबायला वांगडा तुमच्या घरान स्पिरीट कोणाचे भूत घोस्ट येयला जाल्यार तुम्ही कितें करतले. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. टायटल पयला आसतलो, थंबनेल पयला आसतले आनी ही व्हिडिओ कितें रिलेटेड जावपाची आसा ती तुमकां 100% खबर आसा. व्हिडिओ करपाक आयज आतां जाल्लेली आसा रातचे 1 आनी अंकिताची फुटलेली आसा सारकी न्हू आहा. अंकिता म्हणटाले फाल्यां करया, बट हांवें डिसायड केलें तुमकां घालयात म्हणून ही व्हिडिओ. कित्याक आय एम सुपर एक्सायटेड आनी व्हेरी 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 डेंजरस. कितें म्हणून सांगू, डायरेक्ट तुमकां व्हिडिओचेर व्हरता. मातशे ल्हान भुरगीं कोण आसा ही म्हाजी व्हिडिओज पळयता जाल्यार पेरंट्सां वांगडा व्हिडिओ पळोवची, रातची व्हिडिओ पळोवची न्हू. ओके, इट मायट कितें म्हणटा ते तुमकां भंय दिसोंक शकता. सो आय विल कम डायरेक्टली टू द पॉयंट. ओके, आमची प्रिवियस हॉरर व्हिडिओ जी हॉन्टेड हाऊस असले इन UK ही आमचे खूब लोकांनी पळयली. आनी तशीच म्हाका थंयसरल्याच एका फॅमिलीन म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. म्हाज्या व्हेरी क्लोज फ्रेंडाक फोन मारलो आनी तेणी म्हाका फोन मारून व्हिडिओ कॉलार उलोवपाक दिलें. ओके, व्हेरी इंट्रस्टींग आनी व्हेरी डेंजरस अशेंय कितें जाता म्हणून आयकोन हांव खूब शॉक जाल्लो आसा. ओके, सो लेट्स गेट टू द पॉयंट गायज. अ व्हेरी ब्युटिफूल फॅमिली सेटल्ड इन UK, लंडन, UK. ओके, खंय तें तुमकां मागीर सांगता. सो गायज, आय विल कम टू द पॉयंट. अ ब्युटिफूल फॅमिली सेटल्ड इन UK एक ब्युटिफूल फॅमिली सेटल जाल्लेली आसा फ्रॉम व्हेरी लॉंग. ओके, व्हेरी लॉंग. हो जो मनीस आसा, ओके, तो UK गेलो, काजार जालो बॅक इन 1980 सालान आनी एवरीथींग इज फायन. आनी खूब पयशे जोडले, बरो व्हडलो बंगलो घेतलो. हाली घेतला बंगलो तेंच्यांनी. बंगलो म्हणजे कशें घर आसता पळय तशें UK. लास्ट 3 months ago 3 म्हयने जाले तेंच्यांनी हाली एक नवें घर इकतें घेतला, नॉट रेंटेड, इकतें घेतला. ओके, आनी तेंकां 2 भुरगीं आसा. दोगांयचें नांव दाना आनी वाना. ओके, दाना आनी वाना, क्रिस्तांव. ओके, दे आर फ्रॉम गोवा बट 100% सेटल्ड इन UK. ती गोंयान बीन येना. ओके, तेंचे गोंयान बीन कांय एसेट्स ना, गोंयान घर बीर कांय ना. त्या सारके परमनंटली सेटल जाली UK न्हू. आनी तेंची भुरगीं कोंकणी बिकणी कांय उलयनात, इंग्लिशूच उलयतात. सो हे टोटली सारकी फूल UK. ओके, तुमी म्हणटली आयज कितें जालें की इतले तुमी व्हिडिओ कितें सांगपाचें आसा, कितें स्टोरी. टायटल तुमी पयला आसतलो, थंबनेल पयला आसतलो. दाना आनी वाना, ओके, व्हेरी ब्युटिफूल गर्ल्स. ओके, बरी दिसतात पळोवपाक बीन, सारकी हिरोईन कशी. हांवें म्हटलें तेका व्हिडिओ कॉलाचेर तूं बरें दिसताय म्हाका म्हटलें, आनी तोंड कांयच केलें सामकें. जोक्स अपार्ट गायज. सो दाना आनी वाना, व्हेरी ब्युटिफूल गर्ल्स लिवींग विथ देयर पेरंट्स. ओके, तेका माय आसा, पाय आसा. तेंचो खुदचो बिझनस आसा थंयसर, कोणा कडेन कामाक ना, बिझनस आसा, खुदचे एसेट्स. ओके, आनी एवरीथींग इज गोईंग ग्रेट अंटील अनलेस एक दीस असो येयलो तेंची लायफ टोटली चेंज जाली. ओके, आय एम टॉकिंग अबाउट वन लेक. तेणी सांगला म्हाका, तुमकां नांव सांगता, बरी लेक इन UK. ओके, बरी लेक म्हणून आहा UK. थंयसर खंय ती भुरग्यांक घेवन भोंवंक गेली इन द्या न्यू कार. BMW नेवी गाडी घेतल्या तेंगे. ती BMW घेवन बरी लेका कडेन आपणाच्या भुरग्यांक घेवन गेली. आनी दोगांय, दाना आनी वाना, दोगांय थंय बसून एन्जॉय करताले आपणाच्या पेरंट्सां वांगडा. ओके,
बरी एन्जॉय करप, माय पाय बसल्या दोगां एन्जॉय करता अशें उलोवन उलोवन 1 वर जालें. 1 वर जालें आनी दाना आनी वानाक सडनली स्ट्रायक जालें. म्हणजे ते लेक आसा, उदीक आसा, उदका कडेन कितें तरी स्ट्रायक जालें म्हणजे पळयता, फुडें वचोन पळयता जाल्यार इट्स अ मोबायल फोन. आयफोन मोबायल आसलो आनी ब्रँड न्यू लेटस्ट फोन. लेटस्ट कितलो तो आयफोन कितलो येयला गो तो? आयफोन 17 दिसता. 17 काय आयफोन 16 कितें तरी. लेटस्ट फोन, लेटस्ट. आनी ती म्हणटाली मामा मामा सी दॅर इज अ फोन इनसायड. पांय धांवन येयलो, पांय पळयतालो, हय मुगो मोबायल. पांयान म्हटलें नाका आमकां, तूं पडोंक निसरोन भितन आनी नाका आमकां मोबायल नाका. मामी म्हणूंक लागली नाका मोबायल नाका, ते आसूं भितन वचो नाका. दाना आनी वाना दे आर व्हेरी गुड स्विमर्स. दानान म्हटलें आपूण वयता भितन, आपूण हाडटा मोबायल. वयता म्हणजे कितें, भिव फूल बुडपाची गरजूच ना, थंयच आसा उदका कडेन कॉर्नराक सायडीक पडला मोबायल न्हू गो. हाडया आमी, सायडीकूच पडला न्हू. काडलो, दानान मोबायल काडलो आनी ऑन करपाक ट्राय केलो. इट्स नॉट वर्किंग. ओके, इट्स नॉट वर्किंग. खूब तेणी ट्राय केलो. इट्स नॉट वर्किंग. टायम स्पेंड केलो पेरंट्सां वांगडा आनी ती घरा येयली. घरा खंयच्या जें नेवें घर घेतलां पळय तें 3 months बॅक तेंच्यांनी नेवें घर घेतलेलें. ओके, कितले तरी करोडांचें नेवें ब्रँड न्यू. ओके, आनी थंयसर प्रॉपर्टी घेवप म्हणजे तुमकां खबर आसा भांगार घेतलेल्या भशेन न्हू. प्रॉपर्टी व्हेरी एक्सपेन्सीव. 1.5 लाख तर म्हयन्याक मनीस रेंट भरपाक रावपाक. जाल्यार जस्ट इमॅजीन तें घर इकतें घेवपाक तुमकां कितले लाखांनी पयसो जाय पळय तो. सारकें उलयलो काय ना. तेंच्यांनी करोडांचें घर घेतलें आपणाचें जस्ट बिकॉज ऑफ देअर 2 daughters. तांकां बरें गार्डन मेळचें खेळपाक बिकॉज ऑफ दॅट. दाना आनी वाना मातशी लेट कितें म्हणटा तें लेट जाल्यान, म्हणजे लेट बर्थ जाला. तांकां भुरगीं जायनासलीं. ओके, सो दाना आनी वाना दोगांय. दाना इज 20 years old आनी वाना कितले तरी व्हडले आसा. वाना कितले तरी सांगले तेणी दर 25 वर्सां दिसता. 5 वर्सांचो डिफरन्स तर 20-25 वर्सांचे इतलेच आसतले. ओके, लेट जाल्या तांकां भुरगीं लेट जाल्या. व्हेरी हॅप्पी फॅमिली. आवय बापूय भुरग्यांक सारको जीव घालता. इतलो हांव उलयलो पळय, आय वॉज लिटरली शॉक. तेंच्या वांगडा कितें जालें पळय तें. डे 1 मोबायल घरान हाडलो. मोबायल चार्जिंगेक लायलो आनी मोबायल वॉज गिवींग सिग्नल. म्हणजे बॅटरी म्हणजे पॉवर बटन ऑन केलो काय ब्लॅक स्क्रीन येता. पूण स्क्रिनीन भितन कांय दिसना न्हू गो. स्क्रिनीन कांय दिसना. फक्त मोबायल असो जाता की तेका पॉवर सोर्स मेळ्ळो न्हू, मोबायल फ्लक्च्युएट जावंक लागलो. म्हणजे ओपन जायना, फूल ब्लॅक स्क्रीन, बट मोबायल जितो आसा. तेणी खूब वगत चार्जिंगेक लायलो. युट्यूबार व्हिडिओ पयली. तांदवान घालीत जाल्यार मोबायल सारको जाता म्हणून मोबायल तांदवांनी घालून दवरलो. डे 1. आनी दाना जे चेडूं आसा पळय तें यंग. ओके, शी लव आर्ट. शी इज अ व्हेरी गुड आर्टिस्ट. तेका ट्रान्सफॉर्मर्स, कार्टून्स असले सगळे ड्रॉ करपाक खूब लायक. ओके, नॉर्मल सिनरीज बीन तेका आवडना. वन डे दाना आपणाच्या बेडरुमान आसलेली स्कॅचिंग आनी वाना सकयल आहले मामी वांगडा गार्डनान आसले. ओके, आनी दानांक ताचे भयणीन आपयलो, वानान आपयलो, अबे कॅन यू कम इन बाथरूम, आय नीड अ टॉवल. आपणाक टॉवल जाय म्हणून तेणें आपयलो. ओके म्हटलें तेणें. टॉवल घेतलें आनी बाथरुमान गेले. पळयताले भयणूच ना तर. भयण ना म्हणून तेणी कितें केलें, टॉवल वयर लायलो आनी ते येयले आनी बसले आपणाचे ड्रॉ करपाक. परत तेका आवाज येयलो, अरे डीड यू, तुका आपूण जस्ट आत्तां तुका सांगलेलो टॉवल हाड म्हणून तुवें हाडूंक ना. धानान म्हटलें यू गॉन मॅड. आपूण तुका हाडून दवरला, मग कितें फकाणां करता काय म्हणून आपणाची. परत आवाज येयलो, वानाचो आवाज येयलो, आवो टॉवल आनी म्हाका हें कितें आनीक कितें जाय आसलें.
ते हांव सांगिना कितें तें, म्हाका सांगपाक ऑकवर्ड दिसता. ते चेडवांचें हे परत गेले घेवन, चल हांव म्हणटा कापडात म्हणटा रोप घेवन गेले आनी पळयता जाल्यार थंय वाना ना. आनी वयरसून तेणी बॅल्कनीचें हें ओपन केलें आनी सकयल वचून पळयता जाल्यार ती माय वांगडा सटलो पडला. तेणी म्हटलें बे वॉट्स रॉंग विथ यू, तूं आपणाक परत आपण ड्रॉ करतना कित्याक त्रास करता आपणाक, परत टॉवल हाडून दी म्हणटा, कापडां हाडून दी म्हणटा, तुका येवन घेवंक जायना. वानाची मामी आसली न्हू थंय, दाना वानाची मामी आसली. आमी म्हटलें बाय कितें जाला, आमी हांगा बसले खबऱ्यो मारता मुगो, तूं कितें प्रॉब्लेम कितें. ओके, आमी हांगा खबऱ्यो मारता, आमी तुका उलो मारूंकूच ना. उलो मारूंक ना वॉट रे मामा, आत्तां म्हाका तुवें उलो मारला आमगे आपणाच्या भयणीन उलो मारला आमगे म्हाका वानान, टॉवल हाडून दी, कापडां हाडून दी. लेट इट बी म्हणून लागले आनी गेले आनी परत ड्रॉ करपाक बसले. वाना आनी मामी तेजी रुमान येयली, घरान येयली आनी दानाक कितें स्मेल येवंक लागली, म्हणजे हुनीर कुसता ताणें, माजार बीन मरता आनी ताका वास पडटा पळय बुवाचो कसो, म्हणजे कसो तुमकां सांगू, सडलेलो वास येता तो वास येवंक लागलो घरान. दाना धांवन सकयल येयले, मामी म्हणलें आपणाक वास मारता घरान, सी सम रॅट इज दे, रॅट मेला जावं शकता, कितें तरी मेला जावं शकता, इट्स स्मेलिंग, इट्स स्टिंकिंग. मामी बिमी सोदता, वाना सोदता, तांकां वास कांय येना, एकाच वास येता कोरपालो, म्हणजे असो तुमकां खबर आसा हुनीर मेला काय कसो वास येता सारको डिस्कास्टिंग. सगळें सोदता कांयच ना. ती म्हणटा बाय कितें जाला तुका, पिशें जालाय, आमकां वास येना मगो, तुका कसलो वास येता न्हू, तुका कसलो वास येता. तेजो डॅडी म्हाका सारको आनी चेडवांक दोगांयकूय बसोन म्हाका व्हिडिओ कॉलार सांगी आनी हांव म्हाज्या हातीक गूजबम्स. ओके, वास येयलो कांय ना. रात जाली, जेयली, खाल्ली, न्हिदली, कित्याक पायक तेच्या कामाक वचोंक जाय न्हू सकाळी फुडें, बिझनस तेंचो व्हडलो. दुसरे दिसा मॉर्निंग, ओके, एवरीथींग इज गोईंग ग्रेट, भुरगीं बेस्ट, न्हिदोन उठली, फ्रेश जाली, ब्रेकफास्ट खाल्लो आनी मुवी लायल्या नॅटफ्लिक्सार आनी बसल्या न्हू दोगांय, माय ती दोगांय, आनी पाय गेलो कामाक. आनी दाना आतां मुवी पळयता. मुवी तुमकां सांगता खंयची पळय, म्हाका सगळें इच एंड एवरीथींग तेंच्यांनी स्पेसिफीक सांगलेलें. धुरेंदर पार्ट वन टीव्हीचेर घातला आनी ती पळयतात. आनी दाना जें आसा तें धुरेंदर पळयता तेका टीव्हीन एक स्पिरीट दिसलो, म्हणजे ती मुवी बंद जाली आनी तेका भितरल्यान एक बायल अशी चलोन येता आनी दाना म्हणजे तेजें नांव घेवन तेका उलो मारूंक लागली अशी. आनी तेणी किवच्यो मारल्यो, मामी अशें करून कळ्ळें तुमकां, किवच्यो मारल्यो. म्हणटा मामी आनी भयण बसला, म्हणटा कितें जालें, वॉट्स रॉंग. आपणाक स्पिरीट दिसलो तुज्या वांगडा आपूण बसला मुगो, आमी पिक्चर पळयता न्हू, आमकां कांय दिसोंक ना. तुका कशें दिसलें भूत, तुमकां कशें दिसलें भूत, आपणाक कांय दिसोंक ना, तुका कशें दिसलें. ते म्हणटा मामी आपणाक खरेंच भितरल्यान दिसलें आनी तेणी आपणाक उलो मारलो. मामी म्हणटाली तूं रेस्ट कर, तूं चड मुवीज पळयता, कितें कितें करता, मोबायलार नाका जाल्ले स्टोरीज वाचता, इट्स नॉट गूड, जस्ट टेक रेस्ट घे, नाल्यार तुज्या डॅडीक सांगतले आनी तुजो मोबायल काडून घेतले. तुका तापयलो. दाना केप्ट क्वायट आनी ती मुवी कंटिन्यू केली. मुवी पळोवन जालें, दीस इज डे टू इज गोईंग ग्रेट. आनी दानाची भयण वाना आनी मामी मार्केटान गेली. सो मामी तेजी आनी वाना तेजी दुसरी भयण मार्केटान गेले फ्रुट्स हाडपाक आनी दाना घरान एकटेच आसले. दानान म्हटलें कितें, भितन तानवांनी मोबायल दवरला, तो उगडास येयलो, आयफोन, लेटस्ट आयफोन, ओपन करया आनी पळोवया. गेले बेगीन तानवांतलो मोबायल काडलो. तानू म्हणजे रायस, तुमकां खबरूच आसतलें, कोणाक खबर ना जाल्यार सांगता बाबा, थोडे युकेचे व्हिडियोज पळयता आमचे, थोड्यांक बाबा तेंय खबर आसना तानू कितें पळय तें. एकलो आनी म्हाजे कडेन उलयतालो, वॉट इज तानू. हांवें ताका म्हटलें तानू घातलें अंकितान. तानू कितें काय म्हणटा न्हू, म्हणून सांगता तुमकां, तानू म्हणजे रायस.
तानवानी घातले, रायसान घातले, तो काढलो मोबाईल, स्टार्ट मारलो, मोबाईल चालू जालो आणि मोबायलाक लॉक बी काय ना. मोबाईल ओपन केलो, कॅमेरा ऑन केलो, गॅलरीन गेले, गॅलरीन भितर पळयता जाल्यार एक बरें चेडवाचो मोबायल, तो फॉरेनराचो चेडू, म्हणजे घोरेले कोण आसता पळय UK तेजो मोबायल, म्हणजे इंडियन्स कोणाचो न्हू. मोबायल तेणी सगळे फोटो चॅक केले आणि भितर सिम कार्ड बीन काय ना, मोबायलान सिम कार्ड बीन काय ना, WhatsApp काय ना, इंस्टाग्राम ID बीन कांयच ना, फक्त मोबायल फूल भरलेलो आसलो इमेजीस, ते चेडवाचे इमेजीस. तेणी मोबायलाचे इमेजीस स्क्रोल केले, सगळे चॅक केले, कॅमेरा पळयलो आनी कितें कितें आहा कितें सगळें एवरीथींग इज परफेक्ट. डोप, मोबायल इज वर्किंग टू गुड, मक्खन. आता ते एक्सायटेड झाले, मामी येतली, आपणाची भण येतली, मोबायल दाखयतले. मामी आनी भण येयली, रिटर्न येयली. मामी म्हणलेले फोन इज वर्किंग. दाना वानाक सांगता, वाना फोन इज वर्किंग, शो मी. मोबाईल हातीन घेतलो, चालू केलो मोबाईल, स्टार्टूच जाय. अरे आय वॉज जस्ट युजींग द फोन. मामा आय एम नॉट टेलिंग लाय. ते म्हणटा मामी आपण फटीना, आमी फोटी मारिना, मोबाईल चालू जाल्लो आणि दिस फोन बिलोंग टू वन गर्ल आणि आपण त्याचे फोटो पळयल्या, बट नो सिम कार्ड इनसायड, नथिंग, नो कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, नथिंग. एक चेडवाचे फोन, तो 16 years old बीन आसतले, यंग चेडू, गोरेले. तेणी मामीक सांगले, मामी म्हणलेले कितें तरी जालां आसतलें. चेडवान काडलो आनी परत तानवानी मोबायल दवरलो आनी स्लो घरान पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जावंक लागले. फाटल्यानसून कोण धांवता तो दिसोंक लागलो. म्हणजे आतां जेवंक बसला जाल्यार ताटान समज TV पळयता न्हू, तांकां थोड्यांक संवय आसता TV पळयता जेवपाची. आनी ते जेयता म्हणजे जेयता न्हू, ते चेडू जेयता न्हू, दाना, बाकीची मामी आनी दुसरी भयण न्हू, दाना हे जेयताले, म्हणजे 2 स्पून तोंडान घातले, सकयल पळयताले, प्लेट खाली जाताली. मामीक सांगताले ते की अरे मामी म्हाजें जेवण पळय नात. आनी जे रेगुलर एक चेडवा जेयतात न्हू, डायट कॉन्शियस, स्लीम ट्रीम फिगर, तसली चेडवां ती दोगांय. आनी इतलेच जेयतालीं. आनी त्या दिसासून दाना 3-4 प्लेटी जेवंक लागले. कित्याक ते 1 स्पून तोंडान घालताले आनी तेजें जेवण गायब जातालें. मामीक आनी भयणीक दिसतालें ते जेयता म्हणून, अशें करून ते 4-4दा जेवंक लागले. मामी तेजी चड म्हणजे रांदूंक लागली की दाना आमचे चड जेयता हालीं, दनपारचे जेयता, सकाळचो ब्रेकफास्ट 3 टायम, 3 जाणांचो ब्रेकफास्ट एकटे खाता, 3-4 जाणांचें जेवण एकदां जेयता रातचें. आनी ते म्हणटा आपूण 1 स्पून खाता जाल्यारूच जेवण काबार जाता. अशें जालें 5 दीस जाले, घरान पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जाता, तेजेच कडेन जाता. शूज समज हांगा दवरले जाल्यार ते गायब जाता, कॉलेजीचो समज युनिफॉर्म दवरलो जाल्यार तो गायब जाता, हांगा दवरला जाल्यार हांगा आसता, सुकत घातला जाल्यार तो ओलो आसता, बाथरुमान समज धूम उडयला जाल्यार तो ऑलरेडी सुकत दवरलेलो आसता. अशे पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज तेज्याच वांगडा जावंक लागले. पण बाकीची जी फॅमिली मेंबर आसली, वाना आनी तेचो पाय, ती दीज आर टोटली नॉर्मल. युनिफॉर्म धूम दवरला जाल्यार तो ऑलरेडी सुकत आसता. मोबायल चार्जिंगेक लायला समज 2 सेकंड जाले आनी 9% आहा, परत रिटर्न येतालो 100%. अशें तेज्या वांगडा जावंक लागलें आनी ते चिंतीत पडले की आपणा वांगडा कितें जाता न्हू. थिंग्स वर गेटिंग वर्स डे बाय डे. एक दीस दाना न्हिदलेले, रातची 12 जाल्लेली. ओके, 12 न्हू, 12:30 कितें तरी जाल्लेले. कित्याक 12 सुमार तेणी आपणाचो कितें ते ग्रॅनीक विश केल्लो. ग्रॅनी तेंच्या वांगडा रावना, आनी खंय रावता. ग्रॅनीक विश केलो, फोन मारलो आनी ती न्हिदोंक गेल्लेली. 12:30 जाली आनी दानाचे कोणी गोंयाक गड्डलो डायरेक्ट. आनी ताका दामलो, चिड्डिलो, ते किच्यो मारता. वाना सायडीकूच न्हिदला. वाना म्हणटा वॉट हॅपन बेबी, वॉट हॅपन. आनी ती ओडटा, तेजो हात धरला पळय ते. वानाक अशें दिसता की दानान आपणाच्याच हात म्हणजे गोंयाक गड्डरून आपणाकूच मारता. मामा डाडा करून बोवाळ मारूंक लागले. बाय आनी माय दोगांय धांवन येयली आनी हात ओडटा सुटात ना. आनी शी इज टोटली म्हणजे 50% अनकॉन्शियस जाता, कळ्ळें तुमकां. आनी शेवट तेणी तेज्या पांयचेर असो हात मारलो, बेश्टो असो हात मारलो, पांय असो उसळोन. तुमकां कशें सांगू तुमकां,
एक उशे तुमी अशें शेवटून मारले ते पिलो कितले पयस पडटा तसो पाय खंय तेजो बेडा वयल्यान उसळोन असो हात मारलेलो खंय बेडा वयलो उसळोन खंय डोरा कडेन पडलो खंय ढाम करून ती सगळी भियाली कितें जालें काय म्हणून इतलो ताकद दानांक कसो येयलो काय म्हणून म्हणजे एक हांसता न्हू कितें जालें आपणाच्याच पांयक मारलो आनी ती भियाली खंय आनी तेणें हात सोडलो आनी ते बेशूच जाले तेका उदीक मारता कितें मारता सुद्दिरूच येना डॉक्टराक फोन केलो मागीर पळयताले तेका अचानक उठले कशे उठले अंडरटेकर उठटा पळय भूत बी कशें अशें न्हिदलेलो आसता चाक करून मनीस हो उठोन बसता चाक करून उठोन बसले खंय आनी मामी आय नीड वॉटर म्हणूंक लागले खंय आनी ही भियाली कितें जालें काय म्हणून भियाली मामीन बेगीन भयणीक चेडवाक सांगलें दुसऱ्याक उदीक हाड गो पिवंक उदीक हाडलें आनी उदीक तेका ग्लास दिलो आनी गॅस वॉट गायज यू गायज वॉन्ट बिलीव कितें जालें पळय तें तेणी ग्लास घेतलो आनी आमी तोंडान पियेतात न्हू हें उदीक तोंडाक लायतना गडगडीत उदीक पियेता तेणी तशें पिवंकूच ना तसो ग्लास घेतलो आनी अशें नाक बडयलें आनी नाकांतल्यान उदीक पियालें न्हू गो सांगी अशें नाक बडयलें आनी नाकांतल्यान अशें उदीक पियालें तें करून आनी आवय बापूय शॉक जाली बेबी वॉट यू आर डुईंग दिस इज नॉट द वे टू ड्रिंक वॉटर माय सांगता आनी पाय पयलींच भियाला तेका दुखडून उडयलो तेणी तो फोर्स तेका लागलो तेका अशें दिसलें की समथींग इज रॉंग अशें करून घरान खूब प्रॉब्लमां जावंक लागली फॉर एग्जाम्पल तेज्या पायचो मोबायल गायब जावंक लागलो आनी डायरेक्ट सांगता तुमकां दुसरे दिसा पाय तेजो कामाक वयपाचो आसलो ब्रेकफास्ट केलो रेडी जालो आनी मोबायल घेवपाक गेलो आनी मोबायलूच ना घरान न्हू आख्ख्या घरान मोबायलूच ना मोबायलार कॉल मारता मोबायल स्विच ऑफ कितें जालें कांय खबर ना गेलो तो नेवो मोबायल घेतलो सीम कार्ड घेतलें आनी परत आपणाच्या कामार गेलो कामा वयल्यान घरा येयलो जाल्यार तेका परत ज्या जाग्यार तेणी मोबायल दवरलेलो थंयच तेका मोबायल आपणाचो पयलींचो मोबायल गावलो इट वॉज अमेझींग हें शॉकिंग हें एंटायर फॅमिली मोबायल सोदता सकाळी मोबायल मेळना आनी तो कामासून येताना तेका थंयच मोबायल मेळटा आनी तेणी थंय 10 फावटी चिंतला पयला त्या टेबलाक ना समथींग सस्पिशियस न्हू अलग न्हू कितें तरी हें बाबा कितें वॉट्स हॅपनिंग मोबायल गायब जावंक लागलो वॉर्डरोबांतले कपडे गायब जावंक लागले पयशे गायब जावंक लागले गाडी समज अशी पार्क केल्लेली आहा जाल्यार त्या वाटेन पार्क करून उरोंक लागली तेंच्याच सकयल गॅरेजीन समज फुडो अहो करून दवरता जाल्यार फाट करून हे उरोंक लागली ग्लास सकयल उरोंक लागले ग्लास वयर उरोंक लागले गाडी सकाळी उठोन कामाक वयता जाल्यार गाडी चालूच आहा रातभर अशें जावंक लागलें इन्सिडेंट किचनान केलें रांदलें जाल्यार किचनाचें जेवपाक वयता रातचें जाल्यार जेवण गायब जावंक लागलें अशें करून तांकां सगळ्यांक पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जावंक लागल्यो मीन वायल दानाप मोबायल चॅक करता जाल्यार तो परत स्टार्ट जायना काडलें तेणी ड्रॉवरान दवरलो मोबायल ओके अशें खूब पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जावंक लागले दोगांयकूय दाना आनी वानांक जे स्पिरीट असले तेंच्यांनी कितें केलें ओडलें पांयांक घट धरून ओडलें जेन्नाच आनी वयरसून बेडरुमांतल्यान स्टेप्सा वयल्यान हो ओडीत सकयल हाडलो न्हू हॉलान उडयलो न्हू हॉलान उडयलो माय पाय आसली माय पायच्या फुडल्यानूच उडयलो मागीर तांकां कळ्ळें की घरान कितें तरी आहा समथींग इज रॉंग घरान कितें तरी स्पिरीट आहा तेंच्यांनी खंयच्या तरी प्रिस्टाक आफयलो आनी कितें केलें मागीर आसम्यात बीन मारलें ओके जाल्यार परत सेम बट दीस टायम इट वॉज टोटली हॉरेबल तुमी मुवीज पळयता आसतले मुविजान बीन सेम तशें दाना आनी वाना बेडरुमान आसली म्हणजे अशें स्टेप्सां काडली न्हू अशी स्टेप्सां काडली अशी आनी मदीं एक पॅसेज आसता पॅसेजीचेर ह्या वाटेन एक रूम आसता आनी ह्या वाटेन रूम आसता बट तेंचो ऑपोजीट आसले स्टेप्सां काडली मदीं प्लॅटफॉर्म आसलो आनी प्लॅटफॉर्मा उपरांत अशें आसलें अशें ह्या वाटेन एक रूम ह्या वाटेन रूम आनी हांगासर तेंच्यांनी क्रिसमसाक म्हणजे क्रिसमस बीन करपा खातीर ते कोणी बिल्डअप केल्ले पळय ते क्रिसमस ट्री दवरपा खातीर कितें तरी केल्लें जागो तेंच्यांनी म्हणजे तो असो आसलो ओके एक्चुली दोगांचो दोगा भयणीचो एक रूम पण ती दोगां एकाच रुमान न्हिदतालीं जालें कितें
दाना आनी वाना आपणाच्या रुमान आसा. माय चडोन गेली वयर, म्हणजे रातचे चडोन गेली, स्टेप्सा कडेन पावली. अशी पावली जाल्यार ताका एक 16 वर्साचें चेडूं अशें उबें दिसलें. सारकें हांव हा तुमच्या वांगडा दिसता पळय तो भूत कसो बीन न्हू, सारको ब्युटिफूल क्यूट लुकींग एक चेडूं 16 वर्साचें दिसलें. ती समजली कितें दानान आनी वानान कॉलेजीचे कोण फ्रेंड हाडला दिसता. आनी ती तेजे कडेन उलयता, बेब हाव आर यू दानास फ्रेंड? आनी ती ओगीत तें चेडूं ओगीत आसा खंय. तितल्यान ताका पांयन बेल मारली सकयल, म्हणजे टांग करून. ते अशें पळोवन अशें जालें जाल्यार तें चेडूं गायब जालें. ही भियाली बेगीन बेगीन धांवन भितन गेली. बेबी तुम्ही कोणाक फ्रेंडांक हाडला? ना म्हणलें आमी कोणी हाडूंक ना. अशें करून करून हॉरर इतलो वाडोंक लागलो की रातचे तांकां कोण मारूंक लागले दोगांय भयणींक. तेच्या मायच्या गळ्याक गड्डरूंक लागले, पायच्या गळ्याक गड्डरूंक लागले. अशें जाता म्हणून तेंच्यांनी प्रिस्ट बिस्ट खूब कितें कितें केलें. फादर बिदर कांयच जायना. फायनली तांकां अशें दिसलें की जें घर घेतलां तें हॉन्टेड आसा म्हणून न्हू. UK आनी तुमी म्हणटले UK खंय कितें कितें. हांव तुमकां घालतलो डिटेल्स कॉमेंट सेक्शनान. कॉमेंटूच एक टायप करता आनी पिन करून दवरता, तेजे वयल्यान तुमकां कळटलो कितें पळय तें खंय पळय तें. जालें. आनी 3 म्हयने पयलीं बंगलो घेतलेलो, जें घर घेतलेलें तें फॉर सेल म्हणून विकपाक काडलें. आनी फायनली दे मॅनेज टू सेल द हावस. ओके. घर विकलें. कांय हें ना, बरे रेटीनूच विकलें. म्हणजे तांकां जे रेटीन तेंच्यांनी घेतला तेज्याक मातशें 1 करोड सुबेसूद विकलें न्हू. फायदो हा ना, हें ना, विकले आनी रेंटाचे टेम्पररी घर घेतलें आनी टेम्पररी रावले. आनी थिंग्स वर गेटींग गूड. 1 दीस जालो, 2 दीस जाले, कांय ना. माय पाय म्हण लागली तेजी आनी भुरगीं म्हण लागली मामी त्या घरानूच कितें आसलें. बट एक शॉकिंग इन्सिडेंट which will destroy everything, आनी तेंचो लायफ डिस्ट्रॉय जाली फूल. रातची 6-7 कितें तरी जाली न्हू. रातची 6-7 कितें तरी जाली आनी दोगांय चेडवां न्हिदलेलीं. भितरले दाना जे आसले ते फूल पॉजेस जाले. आनी दुसऱ्याच्या चेडवाच्या आवाजान उलोवंक लागले. आनी तुमकां खबर आसा UK जी गोरेली आहा तेंचो इंग्लीश उलोवपाचो एक्सेंस आसा पळय तो मातसो डिफरंट आसता पळय. आनी तो फॉरेनरांचो आमकां थोड्यांक सजमाना. आनी ते अलग आवाज काडूंक लागले आनी अलग तरेन उलोवंक लागले. आनी किच्यो मारूंक लागले, हात अशे परते करूंक लागले, अशें बीन रावोंक लागले, मदींच अशें रावोंक लागले, मदींच आपणाचे कापडा बापाय फुडल्यान काडून नागडे जावंक लागले न्हू. आनी अशें नाका जाल्लें करून 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 1 दीस जालें, 2 दीस जाले. डॉक्टर दाखयता कितें तें आमचें तें तकलेचें कितें करता तें कितें म्हणटात तें सिटी स्कॅन न्हय हें. आनी एक व्हडलें सिटी स्कॅन तें आसता पळय. थोडे कावन्सिलर आसता पळय, ते येवन तकलेचे तुमच्या सारकें आसा की ना ते चॅक करता. तसले हाडले. कांयच जायना. 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, 4 दीस जाले. स्टील थिंग्स आर गेटींग वर्स्ट. बरें हेल्दी चेडूं, गोरे चेडूं, ब्युटिफूल क्यूट लुकींग गर्ल. तेजी वेट देंवोंक लागली, दोळे हें जावंक लागले, आंग काळे पडोंक लागले, केस झडोंक लागले. केस झडोन तेजे केस म्हाज्या भाशेन जाले. जस्ट विदीन 10 डेज तेजे केस म्हाज्या भाशेन म्हणजे बारीक जाले, झडोन आनी बारीक जाले सारके. बरे क्यूट फिगराचे सारके कर्व्स बीन आसलेले चेडूं, सारके बेस्ट फिगरान आसलेले चेडूं बारीक जाले. बारीक म्हणजे तुमकां कशें म्हणून सांगू, पीठ ना छाती. उजवात आसता पळय तशी न्हू, उजवात कशी बारीक जाले. आनी थिंग्स वर गेटींग वर्स्ट. एक मनीस हाडलो. आमचोच तो, इंडियेचोच तो, गोंयकार न्हू, गुजरातचो तो. आनी थंय तेज्या कामार म्हणजे तेज्या पायच्या बिझनसार तो काम करतालो. बापूय असो बसला टेन्शनान ऑफिसांत न्हू. तेणी विचारलें कितें जालें सर, वॉट हॅपन. तेणी सांगलें आपणाच्या चेडवा वांगडा अशें जालें म्हणून. तेणी म्हटलें आपणा कडेन एक मनीस आहा पूण तेका तुका इंडियेसून हाडचो पडटलो न्हू. गॅरंटेड मनीस, स्पिरीट आहा जाल्यार तो डेफिनेटली काडटलो. तेणी कितें कितें करून पयशे एके मोडून तेका विदीन 15 to 16 days त्या मनशाक हाडलो. आनी तो मनीस खंय ह्याच कामांनी स्पेशलिस्ट.
आनी तूं वर्ल्डाक सगळ्याक भोंवलोलो आहा खंय तो मनीस. ओके, तो मुस्लीम. तेणी हाडलो ते बाबा कसो आसता पळय तसो हाडलो, चेडवा कडेन आयलो. चेडवान ताका पळयलो आनी डायरेक्ट ताका अटॅक केलो. म्हणजे डायरेक्ट गेले ते ताका घट धरलो असो. तूं येयला हांगासर तेज्याच लँग्वेजीन हिंदीन उलयले, हिंदीन. मामी तेजी म्हणटा शी नेवर स्पोक हिंदी इन हर एंटायर लायफ. तेणी केन्ना कोंकणीन तेजे आवय बापाय कडेन उलयल्यार एंटायर लायफान केन्ना उलोवंक ना. आनी ती हिंदी फॉर द फर्स्ट टायम उलयता. तू क्यों आये हो काय म्हटलें. तू क्यों आये हो, तू इधर क्यों आये हो अशें करून ते बोवाळ मारूंक लागले खंय न्हू. बोवाळ मारूंक लागले, ताका घट धरलो, ताका मारलो, तेणी मूठ मारली ताका कितें कितें करून. मागीर तेणी ताका कसो कसो आपणाची कितें मंत्र कितें करून ताका कंट्रोल केलो जाल्यार ते बेशूद जाले आनी ते तो फिगर आवट करता की कितें जालां घरान, कितें जालां. तेणी विचारलें घर तुमी केन्ना घेतला. तेणी म्हटलें घरान काय प्रॉब्लम ना, हेच्या पयलीं एक घर घेतलेलें ते आमी इकलेलें, तें हॉन्टेड आसलें. हे आतां हांगासरूय तशेंच जाता, पूण हांगासलो प्रॉब्लम डबल जालो. कित्याक ते फूल चेडूं पॉसेस जाला, आपणाचें कांय खायना, पियाले जाल्यार कितें खाल्लें जाल्यार वोखता आनी बारीक जाला, वेट हें जालें. आनी तेणी फोटो दाखयलो, चेडूं अशें दिसतालें. तो शॉक जालो. तेणी म्हटलें घरान तुमच्या कितें हाडला तुमी, दाखय. कितें एंटीक सोफा हाडला, कितें खुर्ची हाडला, कितें आलमार हाडल्या. दाखयलें तेणी सगळें घराचें इन्स्पेक्शन केलें, ताका कांयच मेळोंक ना. तो म्हणटा तुमचें घर सगळें नॉर्मल आसा. हें जें तेजें आंगण आसा तें कित्याक येयलां, रिजन कितें, खंयच्या घरांतल्यान येयलां, कितें रिजनूच ना. रिजन नाच. बट चेडवाक स्ट्रायक जालो, भयणीक स्ट्रायक जालो. सर लास्ट टायम आमकां एक मोबायल मेळ्ळलो, वी बॉट दॅट मोबायल फोन एट होम. मामीन म्हटलें तो मोबायल फोन दाखय म्हणून लागलो. मोबायल हाडून मोबायल हाडपाक ड्रॉवरान गेले, जे जाग्यार ड्रॉवरान दवरला मोबायलूच ना. मोबायल गायब. म्हणजे मोबायल नात. मोबायल सोदता, मोबायल नात. तो मनीस कन्फर्म जालो मोबायलानूच कितें आहा म्हणून. तेंच्यांनी म्हटलें तुमी कितें आहा तें प्रेयर चालू करा आनी मोबायल जाता तितलो सोदा बेगीन, एज सून एज पॉसिबल. ओके, मोबायल सोदता, मोबायल नाच. एक दीस जालो, तो फादर कोण तो येयल्लो पळय मुस्लीम, ताका तेंच्यांनी तेंगेरूच दवरलो घरान. 10 दीस राव म्हणून, प्लीज आपणाच्या पांयां पडटा, हें कितें आहा तें सॉल्व कर, तुजें कितें फीज आहा तें घे, तुजें वयपा येवपाचें रावपाचें सगळें आपूण पळयता. दुसरो दीस आयलो, दाना जे पॉसेस जाला ते उठले अर्ली इन द मॉर्निंग, म्हणजे सकाळच्या 4 कितें, आनी मोबायल दवरता. खंयचो मोबायल, तोच मोबायल आयफोन जो मेळ्ळलो पळय तो फोन यूज करता. आनी वानान ताका पयलो मोबायल यूज करता आसतना तेणी सकयल गेले आनी ताका आपयलो मोबायल यूज करता म्हणून. गेलो मोबायल घेत काडलो जाल्यार कळ्ळें की ते मोबायल सारको ना. मोबायल पॉसेस आसा, म्हणजे मोबायला खातीर घरान स्पिरीट येयला. ओके, कित्याक येयला ते तेणी आपणाचे हितून हें केलें. आनी तो मनीस जो आसलो पळय तो गुजरातचो, तो मुस्लीम. तेणी फायंड आवट केलें की हो मोबायल कोणाचो आसलो. म्हणजे आपणाच्या हितून तेणी तांकां सांगलें हे चेडूं खंय सुसायड करून खंय तरी मेला आनी हो मोबायल खंय तुमकां मेळ्ळा पळय तो चेडवाचो आनी ते चेडूं मिसींग आसा. ओके, पूण तेजो जे स्पिरीट आहा पळय ताका ते चेडवान ताका पॉजेस केलो, कळ्ळें तुका. आनी ताका कितें जाय तें आमकां खबर ना. अशें जालें आनी तेणी आपणाचें तें कितें रिच्युअल्स आसता ते केले आनी सगळे फादराकूय आपयलो तेंच्या. आनी सगळें हें करून थिंग्स वर गेटींग नॉर्मल. म्हणजे स्लो नॉर्मल जावंक लागलें. नॉर्मल जालें. ओके, जाल्यार तेज्या पायच्या फॅक्टरीन, म्हणजे जो बिझनस आसा थंय उजो पेटलो. म्हणजे मातशें लुकसाण जालें, एक 2-3 करोडाचें लुकसाण जालें. मागीर घरान जे नेवें रेंटाक घर घेतला तेजो ओनर सडनली तांकां म्हणूंक लागलो फाल्यां खाली कर, आमकां नाका. तुमच्या घरांतल्यान व्हडले व्हडले आवाज येता, कित्याक ते किचो मारताले न्हू. मागीर स्कुलांत जे कॉलेजीन वयताले ते कॉलेजींतल्यान कितें तरी प्रॉब्लम जाले. मागीर अशें जावन प्रॉब्लमां जायत रावलीं. आनी ते चेडूं जे पॉसेस आसले तेचे ते तेंच्यांनी सारके केले, म्हणजे ते मनशान सारके केले. बट तेंच्या घरान प्रॉब्लमां जायत रावंक लागलीं. कितें तुटोंक लागले, टीव्ही फुटोंक लागल्यो. म्हणजे स्लो मोबायल हातींतल्यान पडटा जाल्यार मोबायल फुट्टा.
म्हणजे असे पॅरानॉर्मल म्हणजे लुकसाण जावपाचे चालू झाले. ओके, त्या बाबान तो मोबाईल आपण काडलो आणि मोबाईल घेऊन तो इंडियेक गेलो आणि ह्या चेडवाची हे स्टेबल जावंक लागले. आसलेले तेका तेजे रूप येवंक लागले, म्हणजे हेल्दी जावंक लागले, खावंक लागले आणि केस पीस मातशे सारके जाले, म्हणजे तितले व्हडले न्हू, सारके जाले मातशे. तेका म्हणजे तेजे जे रूप आसले क्यूट लुकींग ते येवंक लागले. आणि अचानक एक सडन न्यूज येयलो तेंकां की जो मनीस मोबायल फोन घेवन इंडियेक गेल्लो तो आयफोन तो एक्सपायर जालो. मोबाईल घेऊन आपणाच्या घरा वयता आसतना वाटेर हेजो एक्सिडंट जालो आणि ही पास्ड अवे. आणि आमची फाटलो व्लॉग घोस्ट हॉरर कितें म्हणटले तुमी, हॉन्टेड हावस, हें पळोवन म्हाका ह्या फॅमिलीन कॉन्टॅक्ट केलो. हेजेर तुमकां कितें गावलें लेसन, हेजेर तुमी कितें शिकले ह्या व्हिडिओचेर, तुमी म्हाका सांगा. फर्स्ट थिंग, हांव म्हाजें सांगता, म्हाका लोकांचे पडलेले ना. लोक म्हणटले मागीर तुमी आमकां बोटां दाखयता न्हू. हांव म्हाजें सांगता, वाटेर कसली पडलेली वस्त मेळ्ळी जाल्यार आमकां ती खूब लायक जाता. तो मोबायल जायना, पडलेले 1,000 रुपया जायना न्हू का, भांगार जायना. जशें आमकां फाटीं एकदां पडलेले 500 रुपया मेळ्ळे, 500 रुपया मेळ्ळे आनी आमी खूश. 500 रुपया मेळ्ळे आनी आमी खूश. कित्याक मेळ्ळे 500 रुपया चलता आसतना, हय 500 रुपया गावले, चल या आमी भेलपुरी बीन खावन येवया. सो कितें पडलेले मेळत जाल्यार आमी गोंयकार, नीज गोंयकार, आमी खूश. आय डोंट नो तुमकां, हांव म्हाजें सांगता, म्हाका तर कितें मेळत जाल्यार हांव खूश. आमकां दवरपाची संवय आसा गावले जाल्यार. ओके, हें एक तुमकां मॅसेज म्हाजी डायरेक्ट. कितेंच पडलेली वस्त जेन्युइन आसना. ही असली भांगराची मुदी आसूं शकता, ती असो कितें आसूं शकता, असो मोबायल फोन आसूं शकता. जसो ह्या फॅमिलीक गावलो तसो तुमकां मोबायल फोन कितेंय गावूं शकता. तुमकां अशें दिसतलें की लायफ सेट जाली, मोबायल गावलो, भांगराची चेन गावली. 100% एवरी टायम हें सेम आसना न्हू गो. एवरी टायम भुताडकी जातली म्हणून ना. एक एकदां जेन्युइन आसता. जशें जेन्युइन आमकां 500 रुपया मेळ्ळे. जेन्युइन म्हाका एकदां मेळ्ळो कितें ते इयरबड कितें तरी मेळ्ळो, हांवें काडून कोणाक दिलो, पडलेलो मेळ्ळो म्हाका, जेन्युइन सॅमसंग कंपनीचो. सो जेन्युइन आसता. बट हितून तुमकां हांव कितें मॅसेज दिवंक सोदतां, नेवर ब्रिंग एनीथींग फ्रॉम एनी सस्पिशियस प्लेस. रातचे तुमी खंय वयता, तुमकां वाटेर पडलेले कितें मेळ्ळें, वॉलेट मेळ्ळें, पयशे मेळ्ळे, मोबायल मेळ्ळो, चेन मेळ्ळी, सरपळी मेळ्ळी, ऑर एल्स तुमी खंय फिशिंगेक गेला रात जाले आनी तुमकां चड नुस्तें मेळोंक लागलें, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड तुमी एक नुस्तें काडूंक वयता जाल्यार तुमकां खूब कुल्ल्यो दिसता, खूब नुस्तें दिसता, जाल्यार तुमी एक्सायटेड आवय 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 कळ्ळें तुका कितें म्हणटा. सो जाल्यार प्लीज अलर्ट, देर इज समथिंग रॉंग. आणि बिचाचेर हे गावताले, भांगर गावताले. माझी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाले की बिचार केन्ना भांगर बी गावात आणि कॉइन्स असता न्हू 1-2 रुपयाचे 5 रुपयाचे, ते केन्ना उखलू नाका म्हणून. कित्याक आमचे थोडे हिंदू लोक ते अस्थी विसर्जन करता न्हू, तितून केन्ना कॉइन आसता आनी कितें कितें आसता, आनी थोडे जाण आनी कितें कितें करून तुमकां खबर आहा उडयता. सो ते कॉइन बीन केन्ना उखलू नाका. हेजेर आमकां एक लेसन असो मेळटा की आमी जेन्ना कितें पडलेले उखलूंक आमकां जे एक्सायटमेंट आसता पळय, ती मातशी फाटीं दवरची. अननोन जाग्यार, अनएक्सपेक्टेड अशें एक सस्पिशियस जाग्यार रातचे आनी कितें तुमकां पडलेले मेळत जाल्यार प्लीज डू नॉट ब्रिंग दॅट पर्टिक्युलर थिंग एट होम. आनी हात लावपाक वचो नाका. आयज काल लिंबू मिरची सगळ्यात तिसक्यार आनी चवक्यार आनी पांचक्यार दिसता. लोक मागीर कितें करतात थंयसरल्यान, तुमकां खबर आसा. सो प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनीथींग. आतां थोड्या जाणांक हे खंय तरी अशें कितें आसता न्हू, हें सगळें फालतूर, दीस इज टोटली बुलशीट थोड्यांक आसता. बट ज्या मनशाक हें घडला तो मनीस सारको शॉक आसा. आमी पयलीं बिलीव करिनासली, जेन्ना आमकां जालें पळयात तेन्नासूनच आमी तुमकां ह्यो स्टोरीज घालूंक स्टार्ट केल्यो न्हू, कित्याक आमच्या वांगडा जालें म्हणून. आनी दॅट पर्टिक्युलर पर्सन, जी फॅमिली आसा ती हॉलिडे घेवन थोड्या दिसांक गोंयान येवपाची आसा. ओके, ते म्हणटा मातशें रिकवर जावन दी आपणाचें चेडूं, एक 20 दीस आमी गोंयान येता आनी आमी कॅमेरा फुड्यान येवन तुमकां सांगता की आमच्या वांगडा कितें जालें पळय तें.
ओके, थोड्या दिसांक हॉलिडेन आता खंय. ती म्हाका म्हणटाली तुमी येयात आमी तुमचे टिकेट बिकेट काडटा कितें. हांवें म्हटलें सॉरी नो आं. हय हांवें म्हटलें सॉरी प्लीज, बट अशें जाता. तुमच्या वांगडा असलें कितें घडलेलें आसा रियल लायफ तुमच्या घरान जावं तुमच्या फॅमिलीन जावं तुमच्या खंयसरूय कामार जावं आनी खंय अशी घटना घडल्या जाल्यार म्हाका फ्री तुमी कॉल मारूं शकता. अविनेश बिग बॉय टॉयज माझी इंस्टाग्राम आय डी, मस्तीखोर गोवन्स म्हणून आसा इंस्टाग्राम आय डी. तुम्ही म्हाका थंय कॉन्टॅक्ट करूं शकता. फुडलें कितें तें मागीर आमी 1000 लोकां मदीं ही व्हिडियोन सांगया, सारकें न्हू. आनी हे रियल तुमच्या वांगडा जावंक नाका म्हणून तुमकां सांगता. पडलेली वस्त केन्ना घरान हाडची न्हू. आमकां बाबा लेसन गावलो, तूं कितें म्हणूंक सोदता, सारकें न्हू. सारकें